आमच्या वांगडा आसा श्री दुर्गा पुजा समितीचे अध्यक्ष बाब विनय नायक. विनय बाब, ह्या वर्सा तुमी नवरात्र सादर करता, कितें सांगून दिसता तुमकां? सांगे नवरात्री उत्सव सुरू जाल्यार 17 वर्सां पूर्ण जाली आणि हे 18वें वर्स आसा. फाटल्या 17 वर्सां मोठी उत्साहान आणि मोठी दबाज्यान हो उत्सव सगळे आमी एकत्रीत मनयतात. ह्या वर्साची जी कमिटी आसा ताचे भितर आतां म्हाजे बरोबर आसा आमच्या कमिटीचे उपाध्यक्ष रजनीकांत नायक, सेक्रेटरी साहिल नायक, आमचे उप सेक्रेटरी सुशांत महंतो आणि आमचे कार्यकारी सदस्य विनय नायक. तर हो उत्सव जो आसा आमी अशे पद्दतीन मनयतात. ह्या उत्सवाचें स्वरूप कशें आसता तर नवरात्राच्या 9 दिसाक ह्या निमतान भरगच्च अशे कार्यक्रम जातात. दिवसभराचे कार्यक्रम म्हणटना सकाळी देवीची नित्य पुजा जाता, आरती जाता, तीर्थप्रसाद जाता. तेजे नंतर सांजचे 1-2 तास 5 ते 7 ह्या कालावधीत हांगा वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम जातात, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातात. तेजे भितर आमी भुरग्यां खातीर स्पर्धा घेतात, भजन आसता, अजुनूय थोडेशे वेगवेगळे कार्यक्रम आसतात, ते कार्यक्रम जातात. आणि 7 ते 7 परत तिळसांजच्यो आरती जातात, तीर्थप्रसाद जातात. आणि 7:30 नंतर गरबा दांडिया हांगा सुरू जाता, तो 10 पर्यंत चलता. अशे पद्दतीन पूर्ण 9 रात्री ह्या ठिकाणी एकदम गजबजलेले असतात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची. यंदाच्या हे 18वें वर्स आसा आणि 18वें वर्स म्हणजे कशें आसा तर आमी म्हणटात 18वें वर्स म्हणजे एक मॅच्युअर जाला. तशे पद्दतीन आमची दुर्गा पुजा उत्सव समिती जी आसा सांग्यावली एक मॅच्युअर जाल्या, परिपक्व जाल्या आणि ती त्या अनुभवाच्या आदाराचेर हे सगळे घडयता. आमकां हें काम मुखार व्हरता आसतना अनेकांचे हातभार लागतात. कोणी ना कोणी मोठी मुर्ती स्पॉन्सर करता. बाकीचे हांगा जे कितें मोठो खर्च आसा तो अनेक लोकांच्यान लोकूच ते स्पॉन्सर करता, त्यामुळे काम एकदम सोंपें जाता. 19 वर्साक एक विशेष म्हणजे हांगा जी आमी दुर्गा देवीची मोठी मुर्ती आसाच, तेजे भायर एक जे घटस्थापना करता आसतना घट स्थापला थंय एक आमची दुर्गा देवीची ल्हान चांदीची मुर्ती आसता. ह्या वर्सा आमचे एक भक्त करण येल्लप्पा मदनहट्टी हेणें ही स्पॉन्सर केल्ली आसा. थंय प्रत्येक वर्साक हांगा पुजारी आसतात, पुजा करतात. गेल्या वर्सा तेणें सांगून घेतलेलें की देवी कडेन आपल्या आरोग्य बरें जालें आणि कितें प्रगती जाली की आपूण ती दितलो, त्या प्रमाणे ताणें ती ह्या वर्साक ती स्पॉन्सर केल्ली आसा. अशे पद्दतीन ह्या वर्साची तेणें ती मुर्ती स्पॉन्सर केल्ली आसा. बाकी जें कितें सामान लागता तें हांवें येदो म्हणल्या प्रमाणे तशें स्पॉन्सर केल्लें वता. आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान, सगळ्यांच्या आदारान हो उत्सव आमी मोठ्या दबाज्यान मनयतात. एक 9 दिसांचो एक सांस्कृतीक महोत्सव कसो जाता. आनी एक विशेष उल्लेख करपारी गजाल म्हणजे मंडप जो आसा, मंडप एरवी जर आमी मंडप जर इन्स्टॉल केलो जाल्यार ताका लाखोनी खर्च येता. पण आमकां एक बरी एडवांटेज मेळ्ळी ती अशी की हो जो हॉल श्रीसंत प्लाझा बिल्डिंगेंतलो हॉल, ह्या हॉलाचे मालक श्री मंजुनाथ दुकळे हेणी एक परवानगी दिली आसा. आणि गेल्या अनेक वर्सां पासून तो हॉल जो आसा तो जवळ जवळ 15 दीस ह्या दुर्गा पुजा उत्सव समितीच्या ताब्यान आसता. आणि ते एक पयसो सुद्दां घेनात, निशुल्क म्हणटा तशें 15 दीस आमी तेंचो हॉल वापरतात. तें एक मोठें योगदान आसा, कारण हॉलाचो जर खर्च म्हणटा तर लाखोनी जाता, त्यामुळे आमकां हॉलाचो खर्च जो आसा तो आमकां कांय पडना. हें एक आमकां मोठें योगदान आसा. आणि तेंच्या ह्या योगदाना मुळे आमी मोठ्या उत्साहान हो उत्सव आमी साजरो करपाक शकतात. आणि एक येदो म्हणल्या प्रमाणे ह्या दुर्गा पुजा उत्सवाच्या निमतान आमच्या सांगे ह्या संगमपूर नगरीत एक वेगळे उत्साहाचें वातावरण आसता. आणि सगळे लोक आमी गोंयकार, गोंय भायले हांगा स्थायीक जाल्ले सगळे मेळून हो उत्सव आमी एक दिलान एक जोडीन हो आमी मनयतात. आयची ही 4थी रात्र आसा आणि आमचे फुडल्या 5-6 दीस उरल्यात, त्याय दिसांनी बरे कार्यक्रम जावपाचे आसात. आणि शेवटी दसऱ्याच्या दिसाक प्रत्येक वर्स दसऱ्या दिसाक ह्या मुर्तीचें एक शानदार मिरवणूक काडून मागीर संगम तीर्थाचेर विसर्जन जाता. असो आमचो दुर्गा पुजा उत्सव वर्ष पद्दती प्रमाणे संपन्न जाता. तुमी दुसरें म्हणल्यार आतां सर्ती घातली आसा, तेजे बद्दल मातशें कितें सांगा आमकां? सर्ती घातल्या म्हणजे कशें आसा की सर्ती हो एक अशें माध्यम आसा की ज्या माध्यमांतल्यान सर्ती आमी काडटात, त्या माध्यमांतल्यान लोकांची एक मागणी आसता. कारण प्रत्येक वर्सा जेन्ना आमी लोकांनी वतात तेन्ना लोक आमकां लगेच विचारतात तुमी सर्ती घातल्या मरे,
ना म्हणपा पडपाना लोकांची म्हणणें आसा लोकांक डिमांड आसा जाय पडटात ना म्हणपा पडपाना म्हणून आमी ह्या वर्सांय सुद्दां मदीं 1-2 वर्सां तसो खंड पडलो काही कारणामुळे ह्या वर्सा आमी परत लॉटरी घातिल्ली आसात आणि त्यो लॉटरी तसो प्रचंड प्रतिसाद आसा त्यो सहज सोंपतल्यो आणि तेजो आमी ड्रॉ जो ठरयला ह्याच व्यासपीठाचेर 1 तारखेक तेचा ड्रॉ जातलो तशें आमकां पूर्णपणे आशा आसा. आतां तुमकां हे लोक पळयतात तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? हांव सगळ्या भाविकांक एकच सांगपाक सोदतां की दुर्गा देवी जी आसा ही एक शक्तीची प्रतीक आसा. दुर्गेची पूजा म्हणजे एक प्रकारे शक्तीची आमी पूजा करतात. त्यामुळे ही जी पूजा जी आसा ती आमी सगळ्यांनी मनापासून मन लावून निवळ मनान करची आणि तिची आराधना करची आणि सगळ्यांनी जे कितें आपले जर कितें मतभेद जरी आसले तर सगळे विसरून हांगा देवीचे पांया कडेन एक दिलान एक दिलीन काम करचें आणि देवीची आशिर्वाद मेळोवचे आणि आमचे सगळ्यांचे देवीचे भक्त आसात तांकां तेंचे भले जावचे. त्यामुळे तुमी एकदम मोठे सहकार्य करचे तुमचे अशें हांव लोकां कडेन ह्या प्रसंगी मागतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.